वय त्या भावाक हांवें म्हणलें तूं वाचताय म्हूण सांगलें आनी तशेंच तूं सांग देवा थंय हांव वाचतलों देवच म्हाका वाचयता म्हज्या पत्नी खातीर म्हजो मोग करतल्या हरी एकल्या खातीर आनी त्या ताच्या पत्नीक हांवें त्या वेळा सांगलें खंय ती म्हाका म्हणटा वय तूं तुज्या काळजाच्या गुंडायन तसल्या बापा थंय एक जावन तूं मागताय देव तुज्या घोवाक बरें करता मात न्ही तो वाचयता हो भियेनाका आमी भावार्थान मागलें आनी म्हजो घोव बरो जालो मात न्ही आनी थोड्याच तेंपान अजापानी म्हणल्या बरी दाक्तेराक वीज करच्या बरी आमी म्हजो घोव बरो जालो आमी दोगांय सांगाता दुबय वचून बरें काम करनासलें हांव अधिक मोगाच्यानो दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रम आम्हा समेस्तांक सांगता हाडटा सांती सेम त्रिंदादीक मान करून ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजें बोब तुज्या मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो भोव मोगाच्यान एक गीत आमी गावया आनी सर्वेस्पर देवाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया देवाचो अनुभव आमी जाणून घेवया आमच्या दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या दैवी गायना कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर B27 पेज नंबर 49 40 आनी 9 पान नंबर कंतार नंबर B20 आनी 7 B29 पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारान बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारान जेजूक जावं महिमा मनशांच्या त्या जिवानान जेजूक जावं महिमा मनशांच्या त्या जिवानान पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा स्तुती जावं होगलाप जावं देवा बापा रचणारांक स्तुती जावं होगलाप जावं देवा बापा रचणारांक अर्गां जावं जय जय जावं जेजू शांती कुवाराक अर्गां जावं जय जय जावं जेजू शांती कुवाराक पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर ताचे नांव पवित्र जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव पवित्र जावं आतां आनी सर्वदा वंदिया हरसिया पवित्र आत्म्याक बळवंताक वंदिया हरसिया पवित्र आत्म्या बळवंताक नावाड्या वाखणया सर्गींच्या त्या दळबाराक नावाड्या वाखणया सर्गींच्या त्या दळबाराक पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर ताचे नांव देव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा सर्वपदीधरा सर्गींच्या बापा तुजें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा तुजें नांव उलो मारचें भाग तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दिता तुजी वळख आमकां दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दिता आमी केवल धूळ आनी माती मातयेंतावन आयिल्ली आमी मातये पाटी वचोंक आसा तरी आमचे थंय बापा तुज्या जिवाचो स्वास तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून सासणाक बाळचे तसलो जीव आमकां तुवें दिल्ल्या पासून आनी ह्या सासणाच्या जिविताक आमकां चलोवन व्हरूंक तुजोच आत्म पवित्र आत्म तुवें आमकां दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दिता बापा
दिव्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर वीक्षकांचेर आशीर्वाद घाल बापा. आमकां हर एकल्यान तुजो अनुभव दी, तुजें दर्शन दी, तुजो संदेश आयकूंक बापा आमकां आध्यात्मीक कान आमचें उगड. तुज्या आशिर्वादान बापा ह्या संवसारांत महिमेचें जिवीत जिवंक आमकां फोव कर. आमचे मदें असल्या सर गरजेवंता बसत आमी मागता. इस्कॉल शिकचीं भुरगीं, परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां खातीर आमी मागता बापा, तांच्या परीक्षेंत बरेंकन बरे अंक काडून बरें यशस्वी बरें सयत जण मुखलें शिकपी शिकोवंक तांकां फोव कर बापा. कोणाचें शिकप जालां तांकां वेळार एक बरें काम आनी ताची देणी वर्जीत करूंक बरें अवकाश आनी त्या कामांत बरो सांबाळ आनी बरो प्रमोशन आनी व्यापार वैभट करतना बरो लाभ शेताबाटांनी वावरतना वय बापा बरें बेळ हें तांकां फोव कर. तांच्या सर संवसारीक गरजांनी तांकां पाव बापा. एक बरें तांचें म्हणलें घर, जागो, उदकाची भांय आनी आपरपेन कुटुंबां जिवीत जिवंक फाव कर बापा. सैरीक सोदतल्यांक वेळार तांकां एक सैरीक जाय शंकर, बरो जिविताचो सांगातीण तांणी आशेवंचो तसलो फाव कर बापा. तरणाट्यांक बापा विशेश पवित्र आत्म्यान भर. तुवें तांकां वय तुजें मिसांव करूंक, ह्या सावन रिलिजियस जावंक की तांकां फुडें सरोंक बापा पवित्र आत्म्याचें धैर्य तांकां दी. काजारी जिवीत जियेता तांकां वेळार भुरग्यांचे देणे फाव कर. घोव बायलां मदें वर्ता माया मोग एकवट फाव कर बापा. कितेंय सोडून आसले एकामेका बगसून तांणी काजाराचो सक्रामेंत थीर सांबाळून तांकां फोव कर. अखेर पर्यंत विस्वासी जावंक फोव कर बापा. वायटाची कोटेपणाची दुश्ट पातळ सगत आमच्या जिवितांत सगळी पयस कर बापा. तुज्या आशिर्वादान ह्या संवसारांत महिमेचें जिवीत जिवन चांचणी जिवीत सोडूंक फाव कर बापा. जिवितांत कश्ट, पिडाशिडा, अनवारा, समस्ये येता आसतना बापा तुका आमी उलो मारता. आमच्या सर समस्या परिहार दी. आमचे सर पिडाशिडा गूण कर. ती सोसूंक आमकां कृपा दी. अखेर पर्यंत आमच्या जिवितांत तुका साक्ष दिवंक की आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कशीं आसा तुमी सगळीं? तुमकां समेस्ता म्हज्या नामान म्हजे प्रणाम आनी म्हजे नमस्कार. तुम्हा समेस्तांचेर तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी कुटुंबा जिवितांत, तुमच्या वेपार वैवटाचेर, तुमी करचे ते एम्प्लॉयमेंट जॉब आसा, वावर आसा ताचेर, तुमच्या शेताबाटांचेर, तुमच्या मोगाच्या समेस्तांचेर देवाची मिसनार आशिर्वाद हांव मागतां. दैवी कलोरेत्र मंदिरांत मोगाच्या न्हू आमी निरंतर आमचो वेळ भोपय सक्रामेंता मुखार विनवणी करन वय आराधन करन रेतेर दिवन आमी करशिता. त्या वेळार तुमच्या गरजां बसत आमी मागता. आमच्याय गरजां बसत मोगाच्यान खंडीत जावन तुमच्या मागण्यांत आमचो उडास करा. आज आमी नियाळ करता आमकां देवान दिल्ले करिस्माचो दीस. ह्या प्राचीसो काळ आमकां देवान दिवचो एक आपोवणें, देवान आमकां दिवचें एक आपोवणें. समिया जेजू सांगता आमी आरण्याक वयच्या. Jesus Christ entered the wilderness and there he spent 40 days in prayer, fasting and penance. स्वामी जेजू आरण्याक गेलो. आरण्य म्हळ्यार कन्नडांत आरण्य म्हणटना रान या काड म्हणलो अनुभव जाता. ते फॉरेस्ट न्ही, आरण्य म्हणटा आसतना इट इज मरुभूमी, विल्डरनेस, डेजर्ट. थंयसर रूख झाडां नात, थंयसर उदक ना, उदकाची बांय ना, व्हळ ना, कसलीच वनस्पती ना, खावंक जेवंक कांय ना, केवळ जीवदाळी, तें विखाळ जीवदाळी आनी विपरीत विशेष कठीण धग आनी वोत जिवंक कस्तांचे तसलो जागो. आनी तसल्या जाग्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त वय मागणें करूंक गेलो. 40 दीस आनी रात आनी उपवास प्राचीत केलें. तर मोगाचें न्हू आमकां सर्वेस्पर देव उलो दिता. समिया जेजू सांगता आमी आरण्याक वचोसी. 40 दीस देवान आमकां प्राचिताच्या काळाचे दिल्यात. त्या वेळार आमी आरण्याक वचोसी. कित्याक? पयलें जावन आसा मागणें करूंक. दुसरें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमच्या वनवण्याचेर, ओडण्याचेर, ताळण्याचेर, वनवण्याचेर जैत व्हरूंक. तिसरें जावन आसा समिया जेजूचे क्रिस्ताचे कश्ट वय पाशांव नियाळ करून आमच्या जिवितांतले कश्ट, आमच्या जिवितांतले पाशांव ताच्या कश्टांक समर्पण दिवन सोडवणेचे ते करून घेवंक. आनी चवथी जावन आसा जेजू सांगता आमी आमच्या पातकाक मरोन जेजूच्या पुनर्जिवानपणान भागीदार जावं, बापा थंय एक जावं. आनी जेजू सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशी बसून आमच्या खातीर विनंती करता. ताणें पवित्र आत्मो धाडलो. ताणें धाडलेल्या त्या पवित्र आत्म्यान आमी अभिषिक्त जावच्या खातीर जेजू सांगता मोगाचें न्हू आमी आरण्याक वचोचें. अशें आमचें आध्यात्मीक वाडवळ जायचें. ह्या वेळार मोगाचें न्हू हांवें तुमच्या मुखार दवरचें देवाचें उतर जावन आसा रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वसोर 11 बोल. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11. समिया जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेलो देवाचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता होय जाल्यार
तोच देव बाप त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी तुमच्योय विनाशी कुडी त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी अविनाशी करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जाणो देवाचो पवित्र आत्मो म्हजे थंय तुजे थंय तो वस्ती करता. तो म्हाका तुका आमच्या विनाशी कुडींत चड आनी चड अविनाशीपण नेसोंक आमकां तयार करता. He is, the Holy Spirit is slowly transforming our perishable bodies to be imperishable like the body of the risen Lord. देखून आमी कितें करूंक आसा, सोम्या जेजू सांगता मोगाच्यान आमी आरण्याक वचोंक आसा. कारेजमाचे दीस म्हळ्यार आमी मारुभूमीक वयचे, आरण्याक वयचे. वी गोइंग टू द डेजर्ट फॉर वाट? इन ऑर्डर टू प्रे. आनी मागता आसतना कशें आमी मागा जाय? मातेवाच्या वांजेलांत थंयसर सोव्या वस्वरांत सोव्या वळीत जेजू आमकां सांगता आमी कशें मागा जाय की म्हणून. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 6 ऑनवर्ड्स. पूण तूं मागता आसतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. आनी ह्या शिवाय तूं मागता आसतना अनुभवार्थ्या बरें जायतें भडबड नाका. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. पूण तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हणून तुमचो बाप बरें करून जाणा. नव्या वडीतान अशें वाचता. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गीच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्यान तावन आमकां राख. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अशें मोगाचें न्हू, जेजू आमकां मागणें करूंक शिकयता. जेजू कितें म्हणटा, तूं तुज्या भितरल्या कुडाक वच. गो इन टू युअर इनर रूम. आमच्या पवित्र सभेच्या मालगाड्यांनी, वी कॉल देम चर्च फादर्स, एल्डर्स, तांणी आमकां म्हणा, यू मस्ट गो इन टू द केव ऑफ युअर हार्ट. आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत असल्या त्या माठ्या भितर आमी वचोची. आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत असल्या आपल्या माठ्या भितर वचचें म्हळ्यार तूं थंयसर भितर वचून दारां धांप. दारां धांप म्हळ्यार मोगाचें न्हू, दारां ह्या जणेलां धांपचें म्हळ्यार आमी म्हळ्यार देवान म्हाका तुका दिल्लो जीव पवित्र आत्म्या थंय तो जियेता. देखून आमच्या भितर आत्मो आसा आनी आमच्या भितर जीव प्राण आसा. आनी हो आत्मो आनी हो जीव आमच्या कुडींत देवान घाला. आनी आमच्या कुडींत आमी संवसारांत थंय आमी संबंद दवरता. म्हणजे दोळ्यांनी आमी संवसार पळयता, आमच्या कानांनी संवसारांत येवचो आवाज संदेश आमी आयकता. आमच्या नाकांत संवसाराचें वारें तें ऑक्सिजन आमी घेता. आमच्या कुडींत असलें कार्बन डायऑक्सायड व इंगाल डायऑक्सायड आमी भायर सोडटा, विकाळ वारें. तशेंच आमच्या कुडींत आसच्या त्या जिबेद्वारे सगळ्या वस्तूंची रूच पळयता आनी बरें तें खाता. आमच्या कुडींत जिरोवन घेता, आमच्या कुडीक त्राण बोळ मेळटा. तशेंच आमच्या कुडीची कात आसा, आमी एकामेकाक आपडटा आनी स्पर्श करता आनी कुडीची खुशालाय बगता. म्हणजे संवसारा सांगता संबंद दवरूंक आमकां 5 दारां ह्या 5 जणेलां देवान दिल्यात. दोळे, कान, नाक, जीब आनी आमच्या कुडीची कात, ह्या सगळी कूड, ह्या 5 दारां जावन आसात. ही दारां तुवें धांपी जाय आनी थंय तुज्या भितरल्या कुडांत आसच्या गुपीत आसच्या बापा लागीं तुवें मागा जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचो अनुभव जायचे जाल्यार आमी मोगाच्यान आमच्या काळजाच्या गुंडायक आमी रिगा जाय. आनी थंयसर तूं मागता आसतना तुवें उडास जाय. तुका खंयच्या वस्तूंची गरज आसा म्हणून तुजो सर्गेचो बाप बरें जाणा आनी तो तुका दितलोच. तेन्ना म्हाका उडास येता. ह्या दिसांनी म्हाका MIO मँगलोर इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑन्कॉलॉजी कॅन्सर आस्पत्रांत थंय आपयलें एका भयणी खातीर मागूंक. भयण थंयसर न्हिदल्या लागीं आसा. तिका
कॅन्सर पिडा आयल्या, कुडींत विस्तारल्या आनी सिरियस आसा. देखून तिच्या घोवान म्हाका आपयलें आनी थंय सर वचून तिका पळयता आसतना म्हाका खंय तिका पळयल्ल्या बरें जालें. आनी हांवें म्हळें हाचे पयलीं मेळ्ळां, वय फादर तुमी मेळ्ळ्यात मात न्ही, हांवें तुमकां जायते फावटी आपयल्लें, तुमी आयिल्ल्यात. आनी न्युरो 1 थंयसर आनी एक आस्पत्रे आसा कोडयाळ, थंयसर म्हज्या पतीक वय पेंगट्या सकला बोळच नातलें. आनी उपरांत डाक्टरान सांगलें ते कुडी वयर पर्यंत कांयच बोळ आसचें ना, उपरांत हात पांय हालचे नात, तो वांचचो ना म्हणलें. ताका हांव परगांवांतोन गल्फांतोन काण घेवन येवन हांगासर आस्पत्रे हाडलें. परगांवांत आसतना तुमकां फोन केल्लें आनी ताजे उपरांत तुमी आस्पत्रेक आपयल्ल्या वेळार तुमी आयिल्ल्यात आनी हांगासर येवन तुमी मागता आसतना तुमी म्हणलें जावन आसा, वय काळजांत हांव देवा लागीं मागा, संवसाराची तुमची सगळीं दारां धांपा, संवसारांत हांव मेकळें जाया. डाक्टरान कितेंय सांगलां जावंक पुरो तें तुमच्या मतीन दवरून काणगे नाकात, पूण बगार देव कितें तें सांगता. जो हांव सवांजली 11 वसर 26 वोळ जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली म्हण हांवें तुमकां सांगूंक नागी. वय हेंच उतर तुमच्या काळजांत दवरा. केवल देव बाप कितें सांगता, तूं वाचताय. वय त्या भावाक हांवें म्हणलें तूं वाचताय म्हूण सांगलें. आनी तशेंच तूं सांग देवा थंय हांव वाचतलों, देवच म्हाका वाचयता. म्हज्या पत्नी खातीर म्हजो मोग करतल्या हरी एकल्या खातीर. आनी त्या ताच्या पत्नीक हांवें त्या वेळार सांगलें खंय ती म्हाका म्हणटा, वय तूं तुज्या काळजाच्या गुंडायन तसल्या बापा थंय एक जावन तूं मागताय, देव तुज्या घोवाक बरें करता मात न्ही, तो वाचयता, भिये नाका. आमी भावार्थान मागलें आनी म्हजो घोव बरो जालो मात न्ही. आनी थोड्याच तेंपान अजापानी म्हणल्या बरी डाक्टराक वीज करच्या बरी आमी म्हजो घोव बरो जालो. आमी दोगांय सांगाता दुबय वचून बरें काम करनासलें हांव. पूण ह्या दिसांनी सबार वर्सां उपरांत ती म्हणटा ह्या दिसांनी वय थंयचो घोव म्हणटा आतां हांव बरो जाल्लो, म्हज्या बायलेक हुशार ना जालें. परतून येवन गांवाक येवन परिक्षा करतना तिका गर्भांत कॅन्सर आसा आनी तें स्प्रेड जालां. आनी कीट दांबल्ल्या बरें जाता, तिका पोट फुगल्ल्या बरें जाता. आतां ती कश्टांत आसा. देखून फादर तुमकां आपयलां. फादर तुमी गेले ते फावटी मागयल्लें आनी मागोवंक आमकां शिकयलें, त्या उपरांत तशेंच आमी मागोवन आसा. देवाचें हाजेरपण आमी अनुभव करना आसा. आमकां आतां ही पिडा आसा तरी देवाचेर संपूर्ण फात्य आनी विस्वास. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगा जनो आमी मागता आसतना उडासरची, आमी मागल्या वेळार आमकां केवळ प्रतिफळ मेळटा ताचेर मात्र आमी दीस लावची न्ही. बगार देवा लागीं आमकां आसा जाय असल्या संबंदाचेर आमी दीस घालीचे. वय आमच्या मागणें फळा बरी जावचें म्हळ्यार केवळ मागण्या वरवीं आमकां प्रतिफळ मेळचो मात न्ही. बगार देवा लागीं आमचो संबंद तितलो गूण आसाचे आनी तितलो एकवटाचो जावन आसाची. देखून आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत वाचता रायांच्या पयल्या बुकांत 17व्या वसरांत 1 किंग्स चॅप्टर 17 ऑनवर्ड्स एलिया म्हणल्यार एका महान प्रवादी विशयांत आमी वाचता. हो तिसबेसो एलिया तो देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरलो आनी ताणें प्रवाद करन त्या काळाच्या आहाब रायाक ताणें म्हळें, वय ह्या सगळ्या गांवांत इस्रायलांत आनी आतां देव सुकी दाड धाडटलो. देर वील बी अ फॅमीन. कांयच पावस पडचो ना 3.5 वर्सां आनी लोक ताण येतलो, भूक येतलो आनी कश्ट जातलो. आनी हो प्रवाद ताणें आहाब रायाक आनी ताच्या पत्नीक जेजेबेलाक ताणें दिलो. कित्याक म्हळ्यार आहाब राय आनी ताची पत्नी जेजेबेल देवातान पयस वचून अन्य देवांची पुजा करतले. बंब्या पुजा, मूर्ती पुजा, सर तराच्या पितीसपणांक ते वळख जाले. देखून देवाक ताचो कठीण राग येवन देवान एलिया प्रवादी मुखांतर प्रवाद करून सांगलें आनी 3.5 वर्सां पावस येवचो ना. आनी तिंता पयलींच्या काळार तें लगभग आतां 3-4 हजार वर्सां पयलें जर सगळ्या संवसारार मोगाचें न्हू आतांचे बरी मॉडर्न डेवलपमेंट कांय नातलीं, वाहनां नातलीं, विमानां नातलीं, या ट्रेन सर्वीस नातलें आनी कितलें इकॉनॉमी आतां आसल्या बरी पयशांची इकॉनॉमी नातली. त्या काळाची इकॉनॉमी म्हळ्यार त्या काळाची आर्थीक परिस्थिती म्हळ्यार केवळ बेळें पिकाचें आनी बेळें एकामेका वांटून घेवचें आनी अशें बेळ्याचीच ग्रेस काय जावन आसली. दानी आनी बेळें खाणाचे वरवेची. जर तर पावस ना जालो जाल्यार बेळें ना जाल्यार सगळी दुबळी कांयत सगळ्यान इतल्यान. असल्या कश्टांत आसतना आहाब रायाक आनी जेजेबेल राणयेक एलियाचेर राग आयलो. पूण एलिया लिपोवन बसलो आनी उपरांत 3.5 वर्सां उपरांत एलियान कार्मेल गुड्यार एक व्हड एक कॉम्पिटिशन स्पर्धा दवरलो. त्या सर अन्य देवा फाटल्यान गेल्ल्या त्या प्रवादींक ताणें आपयलें. ताका म्हणटात त्या वय बाल प्रवादी आनी आशेर प्रवादी. बाल म्हणल्यार त्या वय बंब्या पुजाच्या देवाक,
बॉम्ब्यांच्या देवाक आनी आशेर म्हणल्यार त्या बॉम्ब्याच्या देवाक ती पुजा करनासले, आराधन करनासल्या त्या प्रवादींक तो आपयता लगभग 400 आनी 450 850 तांच्या मुखार तो एक वर्तें अजाप आनी विजमीत करून दाखयता. वय दोगांयनी बली भेटयली ह्या फोडकिऱ्या प्रवादींनी तांच्या त्या बॉम्ब्यांच्या देवाक आपयलें. पूण तांचो देव येना जालो, कित्याक म्हळ्यार तो देव नासना. पूण एलियान ताच्या देवाक आपयता आसतना सर्गांतल्यान उजो आयलो आनी उजो येवन ताजी भली ग्रासिली. आनी त्या वेळार जायतो लोक थंयसर खुटसालो इस्रायल थंयचो. त्या लोकांक सगळ्यांक वय एलिया प्रवादीन व्हडा उमेदीन भरलें. आशेर प्रवादींक आनी ह्या बाल प्रवादींक नाश करूंक लगाट काडून. आनी थंयसर एक व्हड एक कितें म्हणटात व्हड एक उसांबाळायच जाली. सगळे लोकांनी सांगाता म्हणून इस्रायल लोकांक सांगाता म्हणून एलिया म्हणजे जहोवा इज आवर गॉड. एलिया म्हळ्यार एलायजा इंग्लिशांत, ज्या म्हळ्यार जहोवा, एली म्हळ्यार देव. आमचो जहोवा आमचो सर्वेस्परूस आमचो देव म्हणून व्हडल्यान ताणें बोब मारून तांणी आवाज केलो. आनी थंयसर नीज खऱ्या देवाक महिमा मेळ्ळी. आनी जेन्ना आशेर प्रवादीचो नाश जालो आनी त्या बाल प्रवादीचो नाश जालो, जेजेबेल राणीयेक विशेश राग आयलो. तिणें आहाब राया मुखारच फर्माण करून सांगून सोडलें, हांव जर तर म्हज्या प्रवादींक लगाड काडल्या बरी, ह्या एलियाक लगाड काड, ताचें रगत आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मन जातीक खावय ना जाल्यार हांव विशय घेवची ना. हें आयकलेंच ही खबर एलिया कोणी येवन सांगलेस. एलिया इल्लो भियेलो. इतलो देवत जावन आसलो एलिया, तरी देवाचेर इतले पातींनी आसल्यार थोडे फावटी भियेलो. वय मोगाच्यान आमी कितलो देवाचेर भावार्थ पातींनी दवरल्यार थोडे फावटी आमी इल्ले भियेता, खावं जेता. हो एलिया भियेलो, खावं जेलो मात न्ही. हो धांवन गेलो आनी एका रुखां मदां वचून वगत न्हिदलो. कोणायक कळीत नासल्या तसल्या रानांत एक सुर्या सुवातेर वचून तो न्हिदलो. आनी ताणें चिंतलें हांगासर राई येना, राणी येना, ताचे शिपाई येनात, हांव हांगासर न्हिदतलो. आनी त्या न्हिदल्या वेळार देवान मोगाच्यान कावळ्या मारिफा ताका खाण व्हरून दिलें आनी ताका जागोवंक पळयलें. जाल्यार तो उठलो, खाण खावन परतून न्हिदलो. थोडे जाण तशेंच डिप्रेशनाक गेल्यार, वेन दे गो इन टू डिप्रेशन, तांणी उठचें घेताळा केवळ खावंक आनी केल्यार पियोंक मात परतून न्हिदतात. शिकोवंक शिकनात, कामच करिनात, कामाच्या जाग्यार वचोंक वचनात, व्यापारी करनात, वैवाटी करनात, कांयच करनात, कुटुंबा जिविती येनात आनी मोगाच्यान मरोंक आशेतात. आनी एलियाय मरोंक आशिल्लो. असल्या वेळार मोगाच्यान देव देवदूतांक धाडटा आनी ताका उठयता आनी खाण दिता आनी ताका म्हणटा, तूं वच आतां होरेब पर्वताचेर, थंयसर सर्वेस्पर देव तुज्या लागीं उलोवंक आशेता. आनी अशें मोगाच्यान एलिया देवान दिल्ली भाकरी खाता आनी 40 दीस आनी रात पयण करून होरेब पर्वता पावता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 40 दीस उडासोरा आमकां 40 दीस देवान दिवचे. करेजमाचो काळ मार्चाच्या 5 तारखेतावन एप्रिलाच्या 20 तारखे पर्यंत. एप्रिलाच्या 20 तारखेर पास्कां फेस्त. 40 आनी 7 दीस आसात. मोदें 7 आयतार येतात. आयताराचे दीस आसून उरल्या 40 दिसांनी आमी कितें करूंक आसा? उपवास, प्राचित, मागणें, बरें वासप वाचून देवाच्या एकवटान मोगान आमी जिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी अशें आमी देवान आमकां बसयल्या सर्गींच्या राज्याक वचून पावोंक आसा. एलिया 40 दीस आनी रात पयण करून होरेब पर्वता पावलो. आनी थंयसर तो कितें करता? एका माट्या भितर, फातराच्या माट्या भितर वचून लिपोन रावता. थंयसरी ताका निरासपण. पूण देव ताका म्हणटा, भायर ये, हांव तुका मेळोंक आशेतां. आनी तो भायर येता आसतना थंयसर आमी पळयता बळिश्ट झड वारें वाडलें. रायांच्या पयल्या बुकांत आमी वाचता 19व्या वर्सांत 11वे आनी 12वे वळीर. फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 19 वर्स 11 and 12. विशेश झड वारें, व्हर्लविंड अरावंड. पूण थंयसर देव नातलो पळया. आनी ताजे उपरांत एक भुंय कंपनी जाली. भुंय सगळी हल्ली. विशेश आवाज जालो जाल्यार देव थंयसर नातलो. आनी ताजे उपरांत थंयसर उजो, सगळ्यांनीतल्यान उजो दिसलो, पूण त्या उज्यान सयत नातलो. आनी आतां म्हाका देव एलिया कितें सांगूंक आशेता? जें कितें एलियाच्या काळजांत घडोवन आसा देव बायलान दाखयता. ताच्या काळजांत उजो पेटयल्या बरी जाला. ताच्या काळजांत वारें वळेता. ताच्या काळजांत भुंय कंपनी जावन आसा. पूण देवाचो अनुभव जायचे जाल्यार ती भुंय कंपनी, तें वारें वादळ, तें उजो कितें जाय तें शांत जायचें. देखून उपरांत पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर एक हळू वारें वाडलें. देर वॉज ए व्हेरी कूल ब्रीज and there was completely calmness.
and silence. In that silence and in that calmness, God whispered his voice to prophet Elijah. त्या शांत प्रशांतपणांत देव एलिया लागीं ताच्या काळजांत उलयलो. होय मोगाचेनो, देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयचें जाल्यार आमचें उसांबाळटलें काळीज शांत प्रशांत जायचें. किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 46 वसरान 10व्या बळीर Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am the Lord your God. शांत जा आनी जाणा जा हांव तुजो सर पदवेदार देव म्हणून. वय मोगाच्यान आमच्या काळजाच्या गुंडायक वचोन थंयसर मोगाच्यान आमकां देवाचो अनुभव जायचो. देखून लोकाच्या वांजेलांत 11व्या वसरान 9व्या वळीर तावन 13वी वळ पर्यंत आमी वाचता. Gospel of Saint Luke chapter 11 verse 9 to 13. मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. म्हणजे सर्वेस्वर देव कितें सांगून आसा? होय तुवें मागा जाय खंडीसावन तूं घेतलोय, पूण कितें करीचें? तुवें सोदीचय. खंय सोदीचय? भायर संवसारांत न्ही, तुज्या म्हज्या काळजाच्या गुंडायक वचचय. मोगाच्यान खरेंच म्हज्या दिसांनी थोडीं जाणां उपवास प्राचीत आनी सगळें करता, पूण संवसारी तरान करतात. पावना मोगाच्यान उपवास प्राचीत करचें या मागणें करचें, अकरेक आमी आमच्या काळजाच्या गुंडायक वचचय. थंयसर देवान म्हाका तुका देवाच्याच सुरपायचे, देवाच्याच सारक्याचो रसला मात न्ही, थंयसर देव म्हाका तुका मेळोंक आशेता. थंयसर आमी सोदीचय, देवाची खुशी आमी सोदीचय, देवाची मांडवळ सोदीचय, देवाचो उद्देश, देवाची जाणवाय हांवें सोदीचय. देवान म्हाका कित्या खातीर रचलां, देवान म्हाका कितें मिसांव दिलां तें हांव जाणा जाल्लेंच. हांव जिवितांत सक्कळ संगती हांव जाण घेवंक शकता. त्या दाळा तुवें बडयचें. बडयचें म्हळ्यार निरंतरी मागचें, खळा नासतना मागचें, धैर्यसाणी नासतना मागचें. तेन्ना देव तुका दिवंक आशेता. देखून जेजून म्हळें थंयसर मातेवाच्या वांजेलां 6व्या वसरान 7व्या वळीर Matthew chapter 6 verse 7. तुमी अनभवडटा बरी जायते म्हणून नाकात. अनभवडटी कितें करतात? जायते मागणे केल्यार देव तांकां आयकता म्हूण चिंतात. देखून मोगाच्यान थोडीं जाणां सकाळीं वेगीं उठून आसले तितलें युट्यूबार मागणे आयकतात आनी ताच्या उपरांत जायतो तेर सांगतात. थोडीं जाणां 1-2 फावटी न्ही, 10 फावटी 20 फावटी तेर सांगतात. आनी थोडीं वाती पेटयतात. ती चिंता सरकार खंय उजवाड ना कोणना, हांवें वाती पेटयल्यार सरकार उजवाड पेट्टा कोणना म्हूण चिंतल्या बरी असले इतले वाती पेटयतात. आनी थोडी जायतो आवाज करता. मोगाच्यान तुवें आवाज केल्ल्या तक्षण देवाक मानवनाय तूं. देवाचें कान कांय खेप्पे न्ही. होय मागणें कर, मागणें कर जाल्यार उपरांत तरी तुज्या काळजाच्या गुंडाय वचून थंयसर देवा सांगता वैयक्तीक तरान वेळ करशी. कित्याक देवान तुका म्हाका कित्याक रचलां? म्हज्या व्हडली मायन तरी केदाळे म्हणचें आसलें, देवान म्हाका तुका रचलां देवाचो मोग करूंक, देवाची सेवा करूंक आनी सरकार एक दीस देवा सांगता जियोंक. प्रेज द लॉर्ड. हे मोटव्यान तिणें सांगलां. पूण मोगाचें न्हू, कातोलीक पवित्र सभा सांगता देवान आमकां रचलां 7 संगती खातीर. 7 कितें? पयलें देवाक हांवें तुवें सोदीचय, सीक गॉड. दुसरें यू फायंड गॉड, सोदून देवाक हांवें तुवें कितें करीचय? हांवें तुवें देवाक मेळाचय. देवाक मेळ्ळ्या उपरांत कितें करीचय? चड आनी चड देवा विशयान जाणा जायचें. मोगाचें न्हू, कोणाक केवळ मेळ्ळ्यार पावना, तक्षण काजो जावंक जायना. देखून हांवें म्हणचें तुका सैरीक जाल्यार तक्षण खास जायनाका. 6 म्हयने 1 वर्स या 2 वर्सां इसार आनी एकामेका उलया, सांगाता मेळा जाल्यार सांगाता दर्या दडी वसा, सांगाता इगर्जी वसा, सांगाता इल्लें भोंवा बसून उलया. आतां आजकाल सुलाब आसा, फोनां आसात, फोनार उलया. उलोवन एकामेका चड आनी चड जाणा जाया. देवाक की मोगाचें हांवें चड आनी चड जाणा जायची. काजर जाल्यार गोवा सांगाता जियोंक काजर जातानाच 25-30 जातात. उपरांत सड्ड म्हळ्यार 30-40 वर्सां. तितल्या भितर घोव मरता नाल्यार बाय मरता, बारी उणें. आनी वाचल्यार सड्ड म्हळ्यार 50 वर्सां. घोव बायले सांगता जियोंक. पूण देवा सांगता सासणाच्या सासणा जियोंक आसा. देखून देवाक बरेंकन जाणा जायचें मोगाचें मात न्ही, देवान आमकांय जाणा जायचें. आमचें काळीज देवाक आमी समर्पण दिवचें. आमचें दोगांयचें काळीज देवाचें आनी म्हजें काळीज एक जायचें. हालेलुया. देखून हांवें म्हज्या काळजाच्या गुंडायक वचचें. सबार जाण मोगाचें न्हू देवा लागीं वतात केवळ थोडे गरजो मेळच्या खातीर. मात गरज जाली वयस मेलो, गरज जाली वयस मेलो थोड्यांच्या जिवितांत. तशें जायना मोगाचें न्हू. आमी केवळ गरजे खातीर देवा लागीं वेचें न्ही, बगार देवा लागीं संबंद धरूंक, देवा लागीं एकवट जोडूंक आमी वेचें. आनी देवा थंय एक जाता आसतना मोगाचें न्हू देव आमकां सकट संगती फक्त तो आमकां दिता. कित्याक आमी ताजे लागीं मागच्या आदींच आमकां कितें गरज न्ही म्हूण तो जाणा. देखून मोगाचें न्हू देवा लागीं आमी एक जाता आसतना देव मोगाचें आमचो बाप. तुमी खोटे जावन आसले, तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरे वस्तू दिवंक जाणा तर म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां आनी कितले बरे वस्तू तुमकां दिवचो ना गाय.
इतले आपर बहन मोगाच्यान जेजू म्हणटा सर्गीचो बाप आमचो इतलो मोग करता मोगाच्यान सकट संगती सर्गीची सर ग्रेस्त सुद्दां आमकां दिवंक तयार आसा. पूण आमी देवा लागीं संबंद दवरीचय, देवाचो भुरगो जावन देवाचें भुरगें जावन. देखून जेजू मुंदरसून म्हणटा नव्या वळीर तुमी मागता आसतना अशें मागा, आमच्या बापा सर्गीच्या. देवाक उलो मारतना म्हजो बाप म्हणल्यार बरी उलयचें. मोगाचें न्हू त्या काळार एक स्कांदल जावन आसलें. आपल्या नीज भौतीक बापाय शिवाय दुसऱ्या कोणाक बापूय म्हण आपोवचें. आमकां राग आयल्यार कोणाकी आमी कितें म्हणटा, ताच्या बापायचें नांव काडटा या तुजो बापूय म्हणटा, त्या ताका राग येता विशयास न्ही गी. बापा विशयांत आवय विशयांत सांगल्यार कोणाक राग येता. पूण म्हाका न्हू देखून जेजून सांगलें स्कांदल, कित्याक देवाक बापा म्हण आपयताले तुका संवसारांत बापूय ना गी. तुज्या आवयक तुजो तिचो कोण म्हण गोत्तो ना गी. असले तरासो चिंताप येता. पूण म्हाका न्हू जेजू त्या काळार एक नवीनसो चिंताप दिता, खरें चिंताप दिता. देव आमचो बाप, संवसारी आवय बापूय देवाच्या हात्यार आमकां ह्या संवसाराक हाडूंक. आमची संवसारी आवय बापूय आमच्या कुडीची आवय बापूय जाल्यार देव आमच्या जिवाचो आनी आमच्या आत्म्याचो बापूय. त्या देवाक उलो मारतना आमच्या बापा म्हणजे न्हयच म्हज्या बापा, तो म्हजो बापूय. सांगता सगळ्या संवसाराच्या सगळ्या मनशांचो तो बापूय. देखून आमी सर भाव आनी भयणी. आनी त्या देवाक म्हणचय आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं जशें सर्गी आनी संवसारी. देव पवित्र, देखून हांवें ताजे एकवटान कितें जायचें, पवित्र जायचें. ताची खुशी जशें सरकार जाता की तशी ह्या संवसारान जायचें. म्हणजे म्हज्या जिवितान देवाच्या खुशे प्रमाणे हांवें जियेचें. देखून देवाचे संदेश प्रमाणे जियेचें. देखून पवित्र पुस्तक वाचून देवाची खुशी कितें, देवाचो संदेश कितें, देवाची मांडवळ कितें, येवजण कशें हांवें जाणा जायचें. त्या प्रमाणे हांव जियेत आसतना म्हाका कांयच उणें ना. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी. पळया ल्हान ल्हान संगती खातीर देवा लागीं मागताय. एक भुरग्यांक कशें आवय बापा कडेन मागता की म्हाका कोको दी, मेमे दी, म्हाका तें दी, हें दी म्हूण. आमी देवा लागीं व्हडा मोगान मागचें ना जाल्यार देव आमकां दिता खावंक, जेवंक, न्हेसोंक, पांगरोवंक, रावोंक, विडार मोगाच्या मनशांचो मोग कांयच तो उणें करिना. पूण आमी कितें करूंक आसा, जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें तूं आमकां बक्षी. देखून देवाच्या संबंदान चड गरजेचें आमी एकामेका बक्षीचें. राग मोसोर हगे जिद्द तें सगळें पयस करीचें. खरेंच मातसो काळ प्राचीस असो काळ वेळ ताचे खातीर मोगाचें न्हू. कोणाय लागीं रागार आसल्यार कित्याक धरणीतावन धुळींतावन आयल्या मनशां धुळीक पाटी वेतालो. कित्याक तो घर हंकार व्हडपण, ताणें दुखयलें आनी दुखयलें, ताणें म्हजी मर्याद घडली आनी तुजी मर्याद घडली. मोगाचें न्हू, देवच तुजी मर्याद, मान, गौरव, आशिर्वाद ससनाच्या ससना तुज्या सांगता आसतना संवसाराक कित्याक तुमी येताय सगळां बक्षी. आनी तेन्ना देव तुका बक्षितलो मात न्ही, देव तुका सर्ग उक्तकान आशिर्वाद घालतलो. देखून तुवें मुंदरसून मागसय आमकां ताळण्यांत पडोंक दिनाका. ताळणी आसातच ह्या संवसारांत, पूण त्या ताळण्यांत पडोन आमी देवातावन पयस सरोन नजो. बका देवान आमकां सर वायटांतले राखा जाय. अशें तूं मागता आसतना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं देवा लागीं पवित्र आत्म्यान मागताय. देखून आमी रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्स 20 आनी 6 म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26. आमकां आमच्या अस्कतकायेंत आमकां पवित्र आत्म्याचो आधार आसा. आमी कशें आनी कितें मागचें म्हण आमकां कळीत नासल्या वेळार तो पवित्र आत्मोच आपल्या हास्कार सुस्कारांनी आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तुमी दैवीक रिती मंदिर आयल्यार ह्या हांगाची मागणी तुमी आयकता जाल्यार तुमी जायते फावटी पळयलां, आयकलां. आमी दोनी हात वयर करचे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू म्हण निरंतर देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवची. कित्याक अशें अर्गां आनी होगलाप दिता आसतना आमी पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जावचे. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक अनुभव करचो. आनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमचेर जोडलो म्हणटना पवित्र आत्मा आमकां आराम धरता आनी पवित्र आत्मा आमकां तासोकान घेता. आनी ताजे उपरांत आमचें मन, आमचें काळीज, आमचो आत्मो देवा तें एक जाता. आनी देव निरंतरी देवा लागचे एकवटांत आसतना आमकां वर्णूक आसात जालो संतोश, आनंद आमच्या काळजांत घालता. आमकां सर्गीचो अनुभव जाता. मरियमेचें सांगातपण, मरियमेचें हजारपण, सांत भक्तांचें हजारपण, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, सांत जुझेफ फर्नांडीस त्या अजा पंथाचो अनुभव आमकां जाता. देवदूताचो अनुभव आमकां जाता. आनी त्या वेळार आमी जे कितें मागता तें देव आमच्या जिवितांत फावो करता. देखून जुदाच्या बुकान 20व्या वळीर आमी वाचता. जुदाचें पत्र म्हण आसा पवित्र पुस्तकांत, तातूंत एकता अवसर आसा. तातूंत 20वी वळ म्हणटा, भोव मोगाचें न्हू, तुमी तुमची जिवीत तुमच्या पवित्र भावार्थाचेर बांदून हाडा. आत्म्याच्या बळान मागणें करा. हालेलुया. देखून अधिक वर्थ मागणें जावन वचचें ना, आत्म्याच्या बळान मागणें करचें. आमच्या पवित्र भावार्थाचेर देवाचे देव आसा, खरो देव आमच्या सांगात आसा, ताका उलो मारता, हजर जाता. ह्या भावार्थान पवित्र आत्म्यांत मागता आसतना मोगाचें न्हू,
ते मागणे बळादीक जाता फळादीक जाता आनी जें कितें तूं मागताय तें सगळें जोण घेताय. तर मोगाच्या भावा भयणी दोळे जांबांनी सांगात आमी सांगाता मेळोन मागया. भोव मोगडा सर्गीच्या बापा, तूं आमचो इतलो मोग करताय की आमकां तुवें तुजीं भुरगीं करून घेतल्याय. आमी तुजीं जावन आसा बापा. तुजे भुरगीं, तुजे पूत आनी तुजे धुवो पवित्र आत्म्याच्या बळान तुजे लागीं मागासय. तुजे थंय एकवटान आमी आसा जी आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत तूं वस्ती करताय. थंयसर तुज्या सांगाता आमी एक जावन मागासयत म्हूण तूं आशेताय बापा. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवच्या हर एक आयुश्याकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांच्या गरजांनी तूं पाव बापा. बापा तांची दुकां बसून काड, तांची कनबेजाराय पयस कर. मोगाच्या मनशांच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्लीं आसात, निराश जाल्लीं आसात, देदेस्पर जाल्लीं आसात बापा. तांकां जिवितांत एक नवो बरवसो दी बापा. पिडेंत कंगाल जावन पिडा गूण जायना म्हणून खंती बेजारायन आसल्या बापा. अजाप आनी विजमीतांनी ती पिडा गूण कर. कॅन्सर पिडा जावन दी, आल्सर जावन दी, पँक्रिएटीक समस्ये, या लिव्हर फेलियर, किडनी फेलियर, या काळजाची पिडा, हाय डायबिटीज, गांठीची दूख, आर्थरायटीस, या खातीची एलर्जी, या दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्या, या मानसीक जाल्यान विद्रूप जाल्यान तांची कूड न्हिदल्या लागीं आसात, आर मारल्या. सगळ्यांनी आशा सांडल्या रे बापा. तूं आशा सांडूंक सोडिनाय. बरवसो दिवचो देव तूं आमकां जावन आसाय. आमकां बरवसो दी. काम नातल्या बापा वेळार एक बरें काम फावो कर. आर्थीक अडचणी आसल्या बापा पयशांचे आशिर्वाद बेसांव ग्रेस्काय तांकां फावो कर बापा. भुरगीं आडवाट्यान गेल्यात, भुरगीं आवय बापाय विरोध जाल्यात, तशें जाल्यार घरांत कुटुंबांत आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें माया मोगानी एकवट फावो कर बापा. भुरग्यांची म्हत्व जोडाय, आवय बापायक विधेय जावंक, बरी देणी तालेंतां वर्जीत करूंक, वायट सवय सोडूंक वेळार एक बरो फुडार आसा करना. आवय बापायक, कुटुंबाक, समाजीक, समुदायाक, फिरगजेक तांणी एक आशिर्वाद जाय शंकर बापा. सर ह्या साखां खातीर सर रिलिजियसा पासून मिसा वावर करतल्या पासून सुवार्ता बरकट करतल्या खातीर मागतना आमच्या बाप साहेबाक बरी भलायकी दी म्हूण आमी मागता बापा. हर एक गरजो तुज्या मुखार दोन भावार्थान आनी विस्वासान आमी तुजे लागीं परतून मागता. आब्बा बापा आयक आमकां सौम्या, पवित्र आत्म्या आयक आमकां, काकूत आमची कर देवा. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचें सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आब्बा बापा आयक आमकां सौम्या, पवित्र आत्म्या आयक आमकां, काकूत आमची कर देवा. भोव मोगाचें न्हू. म्हजें फोन नंबर हांगासर आसा, वॉट्सअप नंबर तें केदाळ. तुमकां गरज आसल्यार मोगाचें न्हू तुवें म्हाका फोन करियेत. तुमच्या गरजांनी तुमच्या खातीर हांगासर विनवणी कर आमी मागता. आमचे वेबसायट ही हांगासर आसा, आमचें ॲप आसा डिवायन कॉल सेंटर मुल्की. त्या ॲपांत तुमी मिसाची त्या सावन दिवंक शकतात. आमचे व्हिडिओ, आमचे वय रेतेरीचे कार्यक्रम पळोवंक शकतात. थंयसर रेतेर करूंक आसा जाल्यार रजिस्ट्रेशन करूंक शकतात. आमची ती फोन नंबरां थंयसर आसात. या कितेंय डोनेशन दिवंक आसल्यार तुमी दिवंक शकतात. हेंच म्हजे फोन नंबर हांगासर आसा. कितेंय गरजांनी तुमी फोन करा. आमी तुमचे खातीर केदाळे देवी कुलरित्र मंदिरांत मागतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.